गायन घेऊया I3 पेज नंबर 116 I3. सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज जावन आमी प्राचीत काळान भितर सरता. ह्या प्राचीत काळान भितर सरता आसतना आयज ह्या पयल्या दिसाक गोबराचो बुधवार वा शिंजेचो बुधवार एश वेनिसडे आमी सगल्या मनान सगल्या काळजान भितर सरुया आनीक आमचें आख्खें जिवीत नवसरणेक उबारुया. आयच्या मिसाचे भेटेन करीत भाशेन क्रेसेंट मिस्किता आपलो जल्माचो दीस मनयता, देवाक आर्गां दिता. ताचे पासत आमी देवाक आर्गां दिवया. हेर सगलीं जीं कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात तांचेय पासत मागुया. आनी करीत भाशेन नवसरणेक आमचें जण एकल्याचें जिवीत, आमच्या गोराब्याचें जिवीत, आमच्या राज्याचें, आमच्या देशाचें आनी ह्या संवसाराचें जिवीत देवाक उबारुया आनी हे पवित्र भेटेन आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, मोजेशी हे परतून येयात. हें एक सामान्य आमंत्रण देव ह्या प्राचीत काळाचे सुरवेक आमकां दिता. बोरव्याशाची उडी देवाचे वेंगेंत मारून ताचें आमंत्रण स्विकार करूंक हो आयचो सेवा धर्म आमकां दिशा दिता. आमी बोरव्याशाची यात्रेकारां देवाच्या आमंत्रणाचो साद कानार घेवन ह्या देव कृपेच्या काळांत यात्रा करता. रोडून पिरगोन तोंड वांकडें करून आमी प्राचीत काळाची वाट चलोना, पूण अंतस्करणाची चवकशी करून आमी पातकी सायबा म्हूण उद्गारून ताची काकलूट मागून परतून देवाशी येता. ह्या काळाचें शुभपण अणभवूंक, तारोन जोडूंक, देवाशी परतून येवंक आमकां क्रिस्ती यात्रेकारां पासत ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आयचे भेटेन आमी प्राचिताची रीत करिना. बोगोर प्रवचन जाल्या उपरांत आमी गोबराचेर आशिर्वाद घालतले आनी गोबोर आमच्या कपलाचेर घेतले. करीत भाशेन ही भावार्थाची उडी बापाचे वेंगेन व देवाचे वेंगेन मारूंक ही उतरां म्हजेशी परतून येयात हे आख्खे ह्या काळांत आमच्या कानार गाजूंक
आनी तो आमी ताळो आयकून घेवन आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आमकां कृपा मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आत्मीक दुस्माना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंडावण्यो आमी दमावन दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राचीत काळाची दोडमोण आमी आज सुरू करता. ती शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजान आमकां जैतिवंत कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता देवा सासणाच्या सासणात. आमेन. जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. अजुनूय सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, उपास करून, रुदन करून, हुस्कार सुस्कार सोडून सगल्या तुमच्या काळजान मोजेशीं परतून येयात. तुमचीं आंगोस्त्रां न्हय, तुमचीं काळजां पिंजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशीं परतून येयात. कित्याक तो मोवाळ आनी काकुटसार, व्हडे सोंसणिकायेचो आनी दयाळ काळजाचो. कास लायल्यार पुऱ्यान आपुणूच चुरचुरता. कोण जाणा जायत तो घडये तुमचेशी वळून आनी काकूट दाखोवन तुमकां बक्षिता आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचूंक आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक सोपोरूंक एक दान आनी पिणें दवरीत. सिंहासनाक एक तुरतुरी वाजयता, एक पवित्र उपास फर्मायता, जोमात भरता, पोरजेक एकठांय करून एक पवित्र सभेक सभा भरून हाडटा. जाणट्यांची जोमात भरता, भुरग्यांक एकठांय करता, दुदाच्या बाळाक पुर्यान. न्हवऱ्यान आपली न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपली लग्नाची भास. आंगणा आनी वेदी मोदें याज्ञिकांनी सर्वेस्पराच्या म्हणयाऱ्यांनी रुदन करून म्हणचें, सर्वेस्परा तुजे पोरजेक बोगोस. तुजें दायज केडण्याचो माल जावंक निर्मी नाका. तांच्यो मस्कोऱ्यो करून तिका राष्ट्रांच्या हातान दिवं नाका. तांचो देवकूय आसा अशें राष्ट्रां मदें कित्याक म्हणटलीं? तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देशाच्या मोगान भरून आपले पोरजेची काकूट केली. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकूट मागता. परतून म्हणुया. आमी पातकी सायबा तुजी काकूट मागता. काकूट सारा देवा, काकूट करून दाखय. भोव कोनवाळ्या देवा, गुन्या पुसून उडय. पातकाचे कोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकूट मागता. म्हजो गुन्यांव कोरो आयज हांव वळखून घेता. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार तेवता. तुजें चुकलां सायबा, तुका अपमान केला. तुजे नदरेक जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकूट मागता. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं हड्ड्यान म्हज्या. तीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुज्यो करच्यो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकूट मागता. तुजे सडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पापयां तुज्यो वाटो शिकयतलो. देवा तुजे सरशी पातकी परतून येतले सायबा. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकूट मागता.
दुसरें वाचप. भाग्यवन पावलून कोरीत काळान बरयलेलें दुसरें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खुद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती करता, देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलें पातक नासलें, तरी ताचे सवें आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायचो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा गेल्या ती निर्फळ जावं नाका, कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारुणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारुणाचो दीस तो होच. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उद्गार. आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, चोत्राय धरात, तुमच्यो बऱ्यो करण्यो मनशां उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजूय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तूं मागणें करता तेन्ना दोंग्यां सारकीं जायनाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाख्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडान भितर वच, आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणी कर. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन खोतीचें रूप तुमी घेवं नये. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय, आनी तुजें तोंड धुव. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, प्राचीत काळान आमी भितर सरता आनी प्राचीत काळ खेरीत भाशेन आमकां वर्साच्या वर्साक उगडास करता, परतून म्हजेशी यात, परतून बापाशी यात, परतून देवाशी यात, परतून देवाशी यात. हो ताळो आयकतलो जाल्यार आनी तो जरी तर आमच्या जिवितान आमी घालतले जाल्यार पयले सुवातेर
आमी देवाक कडलीं पयस गेल्या काय वो आमच्या जिवितान असल्यो कितें वस्तू आसात ज्यो आमकां देवा कडल्यो पयस व्हरतात दुबाविरेत जायत्यो आसतल्यो थोड्या वस्तूंची आमकां खबर आसतली थोड्या वस्तूंची आमकां कडेन खबर आसची ना भाव भयणीनो आयज देवाचें उतर आमकां हो उलो मारता आयच्या पयल्या वाचपान जोएल प्रवादाच्या पुस्तकान आमी आयकलां आमी परतून येवपाची जेन्ना वाट धरता तेन्ना भायलीं आंगोस्त्रां पिजोवप न्हय हाचो अर्थ जशें जेजून आयच्या शुभ वर्तमानान सांगलां लोकांक दाखोवचे पासत वा दुसऱ्यांक दिसचे पासत हे ड्रॅमॅटिक्स तांची गरज ना पूण परतून म्हजेशी येयात म्हणटा तेन्ना तुमचीं काळजां पिजात आनी काळजां पिजात म्हणल्यार जें कितें वायट वो वांकड्यो वस्तू आमी आपणायिल्ल्यो आसात वो वांकड्यो संवयो आपणायिल्ल्यो आसात वो आमचें जायतें आमचें करप आमचें चिंतप वो आमचे आवंडे आसात ते वांकडे गेल्ले आसात जाल्यार ते सारके करतात तेन्ना आमी आमचीं काळजां पिजता वो जें कितें आमी वायट केलां ताचें दूख धरता जायते पावटी आमी जें कितें वायट केलां तें टेकन फॉर ग्रांटेडशें जाल्लें आसा कांयच पडलेलें ना पूण जें कितें वायट केलां तें मानून घेवप पयलीं गरजेचें जरी तर आमी परतून देवाशी येतले हांव जाल्यार आनी ह्याच पासत ही आयची खुणां गोबराची आमी गोबोर कपलार लायता आनी हो गोबोर आमच्या कपलार लायता आसतना आमकां ही उतरां आयकूंक येतलीं प्राचीत कर मन बदल परतून देवाशी ये तूं धूल तूं परतून धुलीन वेतलोय असलीं जायतीं उतरां भाव भयणीनो आयच्या दिसाक आमच्या कानार पडटा ती आमकां जण एकल्याक ही जाणवाय दिवपाक आनी जण एकल्याक आमकां हें अवेरनस दिवपाक की वय आमच्या जिवितान असल्यो वस्तू भितर सरलेल्यो आसात ज्यो आमकां देवा कडलो सारकी पयस व्हरपाक शकतात बो करून आमच्या काळजाची आशा बो करून आमची जी वागणूक एकामेका लागीं आसा आनी ती वागणुकेन जायते आमचें सेल्फिशनस हांवूच आपलेपण सगळें म्हजेंच तर आयच्या दिसाक हो उल्लो भाव भयणीनो आमी आयकून घेता आसतना आमकां गोबराचीच ही खुणां घेवया गोबोर जो आयज तयार केला त्यो आदल्यो ज्यो पवित्र वस्तू आसात त्योच लासून ताचो गोबोर केला घोडी गेल्ल्या वर्साच्यो रामाच्यो चुट्ट्यो त्यो लासल्यात वो थोडीशी बेतिनाय तितून आसात वो आनीक हेर दुसऱ्यो वस्तू ज्यो भायर उडोवचे बदलेक तांचो लासून गोबोर केला म्हणटूच गोबोर आमकां दाखयता भस्म जाला काबार डिस्ट्रॅक्शन वेगवेगळे तरेन ह्या दिसांनी जेन्ना घेरां पेटलेलीं आसात आनी उजो लागता तेन्ना गोबोर जावन येता ताचो फोटो येता पेपरांचेर वो टीव्हीचेर आनी म्हणटात निसंटन डिस्ट्रॅक्शन तर हो गोबोर आसा तो आमकां ही एक खुणां काबार जाला तर आयज हो गोबोर आमच्या माथ्यार घालता आसतना आमी जायत्याचो गोबोर करपाची आसा पयले सुवातेर भाव भयणीनो गोबोर करपाक जाय आमच्या जिवितान ज्यो आमकां वस्तू देवा कडल्यो पयस व्हरता 3 वस्तूंचेर आमी एक घडी नदर घालपाक जातली एक आमची संवय जी आमकां जाल्ली आसा वेळ विबाडपाचेर वेस्ट ऑफ टायम देवान आमकां ह्या संवसारान सगल्यांक वेळ दिल्लो आसा आनी हो वेळ जायते पावटी आमी बेश्टीच विबाडटा कितें केलें खबर ना खंय गेलो रे खंय ना कितें हाडला रे कांय ना असली गोत जायते पावटी आमची जाल्या आसा म्हणून आहा संवसारान वेळ विबाडप जाल्यार वेळ विबाडनासतना आमी ज्यो जबाबदाऱ्यो आमकां दिल्यात त्यो करूंक संवसारान वावर आयज जायतो आसा आख्ख्या संवसाराची खबर सोड आमच्या घोराब्यांनी आयज वावर जायतो आसा करपाचो आमच्या खासगी जिवितान आमचीच वाड जावचे पासत आमकां जायतो वावर करपाचो आसा आनी ह्या पासत वेळ विबाडप ना जरी तर आमी वेळ विबाडपाचे सुवायेन पडलेलीं आसा जाल्यार ताचो गोबोर करया आयज आनीक वेळ सांबाळून सगल्यो वस्तू आमी वेळाच्या वेळार करपाक प्रयत्न करुया तातूंतल्यान आमी घोडे एके भाशेन हे सुवायेचो गोबोर करतले आनी ही सुवायेचो आमी जरी तर गोबोर करतले जाल्यार होच वेळ बऱ्या वावराक मागणें करपाक देवा लागीं आमचो संबंद जोडूंक वो दुसऱ्या सवें
दान दिवप वा दुसऱ्यांची सेवा करप जे आमकां दर एका प्राचीत काळार उलो मारलेलो आसा एकामेकाची सेवा करूंक हे सृश्टीची सेवा करूंक आनी हे भाशेन आमी हो वेळ भाव भयणीनो सांबाळपाक जाता आमी आयज खेरीत भाशेन गोबोर करपाक गरज आसा नाका जाल्ले वायट संबंद आयज आमी जायते घडये एकठांयल्ले आसात जे संबंद आमकां देवाच्या संबंदां कडले कातरून उडयता तर जरी तर आमच्या जिवितान असले वायट संबंद भितर सरलेले आसात जावं आमच्या काजारी जिवितान वो जावं आमच्या आंकवार जिवितान जे वायट संबंद आमी मनशां कडेन वो वस्तू कडेन जोडलेले आसात वो घडये गिरेस्काये लागीं आयज आमी संबंद जोडलेलो आसा आनी ह्या पासत वायटांत आमी भितर चल्ल्या कित्याक आमकां जोडपाक जाय खोटी जोड जाल्यार असले संबंद वांकडे संबंद जे आमकां देवाच्या संबंदां कडले पयस करतात तांचो आयज आमी गोबर करपाची गरज आसा घडये थोडे आमचे असले संबंद जायत्या वर्सांचे थोडीं जाणां हे संबंद काबार करपाक सोदतात पूण जायच ना भो करून घडये आमचे वायट सुवयो ज्यो आसात तांचे लागीं आमचे संबंद जाल्ले आसा केन्ना फोट मारली खबरूच ना सुवय जावन पडल्या वो आयज आमचे मोबायल ताचे लागीं आमचो खोल संबंद जाल्लो आसा ते मोबायल आमच्या बऱ्या वावराक आमी वापरूंक जाय आसले बरें कम्युनिकेशन करपाक आमी वापरूंक जाय आसले पूण हेच मोबायल आयज आमकां वायट संबंदाची खुणां जाल्या वो हेच मोबायल आयज आमकां वायट सुवयेचे घडये आमकां एक सोयेक जाला मोबायल लासून मोबायलाचो गोबर करपाक नाका पूण ह्या मोबायला वरवीं ज्यो वायट सुवयो आमी आमच्या जिवितान घेतलेल्यो आसा तांचो गोबर करपाक गरज आसा घडये हे वायट संबंद घडये मनीस लागीं ना पूण आमी घडये वॉट्सॅपाचेर सोशल मिडियाचेर एकामेका लागीं घडये संबंदान जोडलेले आसात आनी जायते पावटी ह्या संबंदान बुरशेपण आसा ह्या संबंदांनी वायट जिवीत आसा जाल्यार ताचो आयज आमी गोबर करपाक आयज आमकां उलो भाव भयणीनो हो गोबर आमच्या माथ्यार घेता आसतना आनीक एक वस्तूचो गोबर करपाक गरज आयज आमचे लागीं दुडू जायते आसात आयज गरीब असो कोण ना पूण आमचे लागीं जो दुडू आसा जे आमी जोडटा आयज आमी खंय मोडटा आयज आमचो एक्सपेंडिचर कसलो खर्च खंय जाता आमचो पळोवपाक गेल्यार आमचो जायतो बेजबाबदारीचो खर्च जाल्लो आसा आनी आजून जाता आयज आमचे लागीं जायत्यो वस्तू आसा थोड्यो वस्तू दवरूंक आमकां जागोय ना तरूय आसतना आमकां आनिकूय वस्तू जाय घडये थोड्यो वस्तू आमी फकत एक पावटी वापरता थोड्यो वस्तू आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक घेता कित्याक शेजाऱ्या लागीं आसा ताचे लागीं आसा हाचे लागीं आसा म्हाकाय जाय कॉम्पिटिटीव वर्ल्ड आनी ह्या कॉम्पिटिटीव वर्ल्डान आमी जेन्ना भितर सरल्या तेन्ना आमचो खर्च बेजबाबदारीचो जाल्लो आसा जाल्यार ह्या असल्या बेजबाबदारीच्या खर्चाचेर कितें भाशेन ह्या प्राचीत काळान आमकां नदर घालपाक आदार असल्या बेजबाबदारीच्या खर्चाचेर वो ह्या खर्चाचो ह्या इरिस्पॉन्सिबल एक्सपेंडिचराचो आमी गोबर करया आनी तेन्नाच घडये आमी जायत्यो वस्तू सांबाळपाक पावतल्यो आनी जेन्ना आमकां आयचे शुभ वर्तमान हे 3 वरगूण दिता वर्साच्या वर्साक हे 3 वरगूण आमी आयकता मागणें कर उपास कर आनी दान दी जें कितें आमी सांबाळटा तें आमकां दुसऱ्या सवें दान दिवपाक आदार करतले म्हणटच ह्या प्राचीत काळान आमी भितर सरता आसतना भाव भयणीनो आमकां हो नवसरणेचो उलो 40 दीस आसात हे 40य दीस आमचें दर एक पावल ह्या नवसरणेचें पावल जावं दी आनी अशें आमी आमच्या जिविताक करता आसतना जण एकलो आमी एकमळीनूय जरूय आमचें मागणें करता आसतना आमकां सांगलां भितर वच कुडान बंद कर दार आनी भितर गुप्ती तुज्या बापाक मागणें कर आमचें जण एकल्याचें पर्सनल प्रेयर पूण तेच बराबर आमी एक समुदाय वी आर अ कम्युनिटी आनी एक समुदाय कसो आमकां कितें भाशेन एकचारान सहभागिलीपणान फुडें वचून आमचें मिसांव करूंक आपयल्लीं आसात ह्या पासत आमचें सांगातीय मागणें जाता कम्युनिटी प्रेयर भोव गरजेचें जाल्यार ह्या मागण्यांतल्यान आमी ज्यो वस्तू करता त्यो फकत आमकांच आदार जावपाक न्हू पूण दुसरीं जीं कोण आसात तांकांय आदार करपाक आमी सगळीं यात्रेकारां वी आर पिलग्रिम्स
आमी बाराबोर आमची वाट चलता आसतना एकामेकाच्या हाताक धरून हो प्राचीत काळ बरे भाशेन करूंक एकामेकाक आदार दिवया. आनी ह्या पासत बोगसणें मागप आनी बोगसणें दिवप भोव गरजेचें. आमी जरी तर चुकलेलीं आसा बोगसणें मागुया. आमी जरी तर आमचे लागीं कोण चूक मागता जाल्यार तांकां बोगसुया. आनी हे भाशेन ह्या प्राचीत काळान भितर सरता आसतना आमी देवाक आनिकूय चिटकून रावपाक हो आमचो उपास जावन दी. आनी उपासाचेर ह्या दिसांनी घडये आमकां जायती मॅसेजीस येवपाक लागलेल्यो आसात. थोड्या जाणांनी पाप साहेबाची मॅसेज घातलेली आसा की पाप साहेबान म्हणलां कितेंय खावपाक जाता. भाव भयणीनो, आमचे प्राचीत काळ म्हणल्यार फकत खावपा जेवपाचो न्हू. आनी पाप साहेब जेन्ना म्हणटा कितेंय खावपाक जाता म्हणटा तेन्ना खावपाचेर जेवपाचेर आमचो हो एटेन्शन आसा. उपास म्हणल्यार फकत खावप ना जेवप ना, फकत पोटाचो उपास. हाचे वयलें आमचें मन काडपाक पाप साहेबान घडये आमकां ते भाशेन सांगलां. पूण ताचोच घडये एक व्हडली मॅसेज करून आख्खें लँड म्हणल्यार कितेंय खावपाक जाता हें न्हू. जाल्यार आमचो उपास जो आसा तो दुसऱ्यांक दाखोवचे पासत न्हय. जाल्यार सगल्यांच्यान उपास करपाक जायना. थोडीं जाणां घडये बरीं नात. बो करून जी कोण डायबिटीज आसात तांच्यान उपास करपाक जायना. वेळाच्या वेळार तांणी जेवप खावप करपाक जाय. पूण जें कितें सुबेज आसा वो आमचें मोजेचें आसा, आमचे जिबेक बरें लागता, आमचो टेस्ट बरो लागता, हाचेर आमच्यान सॅक्रिफीस करूंक जाता. वो आमी व्हडल्यो व्हडल्यो पार्ट्यो करता आमच्यो, हाचेर आमच्यान जेवपा खावपाचो सॅक्रिफीस करपाक जाता. आनी भोव करून जें कितें आमी घडये आमच्या एका जल्माच्या दिसाक वा कसल्या फुंगसावांक घडये आमी ताचो खर्च करतले आसल्यार तोच गरिबां पासत, कोण नासतल्या पासत, जांकां जेवण खाण मेळ्ळो ना तांचे पासत आमी जरी तर हो खर्च करता जाल्यार तो फायद्याचो. तर आमच्या मागण्यांतल्यान आमी देवाक एकठांय रावुया. आमचे उपासांतल्यान न्हयच फकत जेवणाचो, हेर दुसरे आमच्या सुवयांचो, आमच्या उलोवपाचो, आमच्या भोंवपाचो, आमचे एक्सपेंडिचर आसात तांचो, आमच्या वायट सुवयांचो, वायट संबंदांचो हो उपास जेन्ना आमी करतले तो देवाक आनिकूय चड मानतलो. आनी हे भाशेन एकामेकाक आमी मोगाचें दान, बोगसण्याचें दान दिवन ह्या संवसारी जिवितानूय जें आमकां कितें गरज आसा जिवपाक तीं दानां एकामेकाक दिवंक पावतल्या हो प्राचिताचो काळ आमकां सगल्यांक कुरपेन भरलेलो काळ जावं दी. आतां आमी गोबराचेर आशिर्वाद घालपाची रीत करतल्या आनी त्या उपरांत हो गोबोर आमच्या कपलांचेर घेतल्या. सगळीं आमी उबी रावया. भाव भयणीनो, ह्या गोबराचेर आमी हो आशिर्वाद घालता आसतना खेरीत भाशेन इल्लोसो वेळ उगीच रावुया. ह्या प्राचीत काळान म्हज्या जिवितान कसली नवसरणी जावपाक जाय. म्हजे यात्रेन हांवें कशे भाशेन बापाच्या गोपान उडकी मारपाक जाय. जण एकलो आमी आमचेच पासत चिंतुया. बाबा भयणीनो, प्राचीत करून आमचें जिवीत बदलूंक, आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबोर घालूंक वेता. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं नम्रतायेन मागुया. देवा आमच्या दयाळ बापा, खालतें जाल्ल्या काळजाक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय आनी पातोक रडून प्राचीत केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय.
तुजे दोयाळेन आमच्या मागण्यांक कान दी. हो गोबूर घेतल्या तुज्या चाकरांचेर कोनवाळेन तुजो आशिर्वाद घाल. आनी प्राचीत काळाची धडवण शेवट पर्यंत सांबाळून तुज्या पुताचो पासकांचो गूट नितोळ काळजांनी समारंभूंक आमकां पावय. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. उगडास दर मनशा, तूं धूल आनी परतून तुजी धूल जातली. प्राचीत करात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. गायन घेऊया I-19 पेज नंबर 128. I-19.
मोजेशी परतून येयात. ही परतून येवपाची खुणां आमी आमच्या कपालार हातांत घेतल्या. ह्या वेळार देवाचीच आमकां गरज देखून आमची मागणी उबी रावन देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा तुजे पुर्जेक बोगोस. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवा मुखार मोदेस्ती जावन परजा वाट चुकता तेन्ना मागण्या आनी शिडकावणे वरवीं पुर्जेक परतून देवाचे वेंगेंत हाडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. तुमची आंगोस्त्रां न्हय, तुमची काळजां पिजात. आमच्या सरकारी सेवकांनी आपलेपणाची आनी आशेची संवयेक लागून मनशाचो आनी सृश्टीचो विद्वास केला. ह्या फुडें नवसरणेची वाट धरूंक तांच्या पासत बापा लागीं मागुया. शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. आमी सगल्यांनी मागणे उपास करून आनी दान दिवन हे शुभ घडयेचो आनी कालाचो बरो फायदो जोडून घेवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मोज्याशी परतून येयात. देवाच्या उल्याक कान दिवन आमी ह्या प्राचीत काळांत आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक भरवशाची यात्रा एकवटान चलूंक बापा लागीं मागुया. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासकी मागणी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन ह्या प्राचीत काळान आमी खरी नवसरणी करूंक वावरूंक जण एकल्याक कृपा मागुया. दयाळ देवा, ह्या जिविताच्या पयणांत आमी तुजे तावन पयस सरून गेल्यांत जाल्यार आमकां परतून तुजेशी येवंक हे सगळे उपाय वापरूंक फावो कर आनी तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दयेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गायन घेवया C8 पेज नंबर 31. C8. Zagreliaci
म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मळमें आमचे आनी आमचे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोनवळ्या बापा, प्राचीत काळाचे सुरवेक व योद्न आमी तुका दबाज्यान समर्पिता. प्राचिताच्या आनी प्रितीमोगाच्या कोरण्यांनी आमच्यो खोट्यो वंडावण्यो दोमावंक आमकां बळ आनी आदार दी. अशें पातकांतली नितोळ जावन जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या समरंभांत भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय वागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दडवण दितना ओगुणाचें तूं बळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकासी हे पियेता. इतले पवित्र वैभवान येसोत आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची
हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. प्राचित कर शुभ वर्तमान मानून घे. मनशा हातून धुलींतलो आयला हितून धुलींत परतून वेतलो. परतून म्हजेशी येया. आमचें जिवीत नवसरलेलें जावंक आमी परतून बापाशी येवंक आमच्यो चुकी मानून घेवंक आनीक जेजू वांगडा आमी आमची वाट चलूंक कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सिंहा तुवें तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
जेजू आमच्या काळजांत आयला ताका आमी दिनवासुया, आर्गां दिवया. आनी ह्या वेळार खेरीत भाशेन आमच्या जिवितांत आमी परतून देवाशी येवंक कसल्यो ल्हान ल्हान वस्तू आमच्या जिवितांतल्यो गोबर करपाक जाय, कितें आमी सोडपाक जाय आनी कितें धरूंक जाय, ह्या वेळार जेजू लागीं उलोवया. जो कोण सर्वेस्पराची समूर्त दीस रात नियाळटा तो समया प्रमाणे फळ दिता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या कोनवाळ्या बापा, प्राचीत काळाची आमची दोडवण तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमच्या ओतम्याक आनी कुडीक ओकोत मेळच्याक आमी आतां घेतला त्या संस्काराचें आमकां बळ मेळूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां 7:15 वाजता दुसरें मीस जातलें. भाव भयणीनो, आतां प्राचीत काळान आमी भितर सरल्या. आयच्या दिसाक आमकां कायद्या प्रमाणे उपास सगल्यांक लागता. आनीक एक पावटी उगडास करुया. उपास म्हणटा तेन्ना जरूय भाशेन करुया आनी हो उपास करीत भाशेन आमचे सोडवणे पासत, आमच्या देशाचे सोडवणे पासत आनी संवसाराचे सोडवणे पासत आमी भेटोवया. जायते सोयेग आमकां ह्या प्राचीत काळान मेळटले. आमचे फिरगुजेन आमकां सोयेग मेळटले. दर बुधवारा दिसाक सांजेर 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. आयजूय सांजेर 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण 1 वरभर जातली. येवन भाग घेवया, आमचे प्राचीत करुया. तशेंच दर शुक्राराक सकाळी 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. तशेंच सांजेर कुर्साची वाट आनीक मीस जातलें. तातूंत आमी भक्तीपणी वांटो घेवया. हेर दुसऱ्यो वस्तू आमच्या घरांनी, आमच्या वाड्यांनी जावं आमच्या कुर्सां लागीं
आमी बाराबर मेळून मागणी आनी प्राचीत करूंक जाता ते भाशेन प्रयत्न करुया. आमची ओत्मीक नितळसाण आमी सांबाळूंक प्रयत्न करता आसतना आमचे भोंवतणी आमच्या वाड्यांनी जरी तर कचरो आनी हेर वस्तू पडलेल्यो आसात जाता ते भाशेन बाराबर मेळून त्या जाग्यार घालपाक आमी प्रयत्न करुया. निवळ करुया आमचे वाडे, आमची घरां आनी आमच्या घराची भोंवतण निवळ करपाक वावरुया. 16 तारखेर शुक्रार त्या दिसाक 5:30 वाजता खुर्साची वाट आनी त्या उपरांत मीस जातले. आनी मीस जाल्या उपरांत खेरीत भाशेन हो म्युजिकल कॉन्सर्ट, गॉस्पल म्युजिकल कॉन्सर्ट घडोवन हाडलेलो आसा आमच्या तरणाट्यांनी. द 7 नोट्स बँड हे आमचे भाव जे आसात ते आमकां ह्या मुजगाचे वाटेन आदार करतले. ह्या दिसांनी तुमी कडेन तें धाकटेंशें गीत आयकलां, दारार मार आनी दार उगडटलें. हें गीत खेरीत भाशेन ह्या दिसा पासत तांणी घडलेलें आसा ताची बीन उक्तावणी जातली, ताचें तें सॉंग त्या दिसाक रिलीज जातलें. जाल्यार ह्या सगळ्या गायनांतल्यान आमच्या जिविताक नवसरणेचो आदार जावंक आमी एकामेकाक आदार दिवया. जायत्या जाणांनी विचारलां फादर तें फकत आमचेच फिरगोजेक काय दुसऱ्यांनी येवंक जाता? कोणूय जरी तर येवपाक सोदता जाल्यार आडकोड ना, कोणेंय येवपाक जाता. तुमचीं कोण कडेन इश्टां सोयरीं येवपाक सोदतात जाल्यार दे आर मोस्ट वेलकम, तांणी येवं दी. आमी 16 तारखेर सांजेर 7 वाजता हो मागण्यांचो तशेंच ह्या भक्ती गायनाचो कार्यक्रम सुरू करतले. सुरवेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया I-28 पेज नंबर 133 I-28.